लुका प्रमाणे शुभोर अवेस्वर 9 वळी 18 ते 20 आणि 7 जेजू विशीं पेद्रूची गोवायकी. आपल्या शिसा मुखार एक दीस जेजू एकलोच मागणें करून आसलो. तेन्ना ताणें तांकां विचारलें, लोक म्हाका कोणसो धरता? आनी तांणी अशी जाप केली, कांय जाणां जुवान बाप्तिस्त, दुसरें कोण एलिजा आनी हेर कोण कोण जिवंत जाल्लो कोण एक आदल्यांतलो प्रवादी. ताणें विचारलें, पूण तुमी म्हाका कोण म्हूण धरतात? जबाब दिवन पेद्रून म्हणलें, देवाचो ख्रिस्त. पूण हें कोणाकूच सांगी नाकांत म्हूण जेजून खोरायेन तांकां आज्ञा केली. जेजूच्या कोश्टा मरणाचे पयले मागीर ताणें म्हणलें, मनशाच्या पुतान जायतें सोसूंक जाय. जाणटे, मुखेल यादनीक आनी धर्मशास्त्री ताका भायर आयतले आनी जिवेशी मारतले आनी देव ताका तिसऱ्या दिसा पुनर्जिवंत करतलो. हें सगोट ताचे विशीं देवाची खुशी. जेजूचो पाटलाव करतल्यांची वाट. मागीर ताणें सगळ्या लागीं उलोवन म्हणलें, कोणाक म्हजो पाटलाव करची खुशी आसा जायत, तांणी आपणाचेच खुशेची वाट सोडची, दर दिसा आपलो खुरीस उखलचो आनी म्हजे फाटल्यान येवचें. कित्याक आपलो जीव सांबाळून दवरूंक सोदतात ती आपलो जीव होगडायतली, पूण म्हजे खातीर आपलो जीव होगडायतात ती आपलो जीव सांबाळून दवरतली. म्हणटोच आख्खो संवसार जोडीत आनी आपणाचोच इबाड हो आपणाचेच गोठाण करीत जाल्यार मनशाक कसलो आदाव? तर म्हजी आनी म्हज्या उतरांची कोणाक लज दिसत जाल्यार मनशाच्या पुताकूय आपले आनी बापाचे आनी भाग्यवान दुतांचे मोहिमेन येतलो तेन्ना तांची लज दिसतली. हांव तुमकां खरें सांगता, देवाचें राज देखल्या बगर मोर्चिनांत तसलीं कांय जाणां हांगा आसात.